धार बांदोडेच्या सातेरी मळ निरंकालचो हो सोनू गांवकर. सोनू पारंपारीक माडाच्या चुट्टाच्यो सान्नी विकून आपलो घराबो चलयता. आपले जुवापणात ताणें गवणेपण केले आनी आतां जाणटेपणात ह्यो पारंपारीक सान्नी करून तो विकून आपलो घराबो चलयता. ताची घरकान्नय ताका मोलाची साथ दिता. म्हणजे तो कितें जाला आतां तेजें वय जालां न्ही. पयलीं तो बऱ्या पैकी एक गवणो आनी बरो एक सा निवळ हेजो मनीस. म्हणजे खंयच कोणा कडेन जाल्यार कितेंच कासकिसांव खंय गांवांत झगडीं हें तें तसलें कसलेंच हितूक तो ना. पूण तो एक गवणेपण करतालो. म्हणजे वय जाल्ल्या कारणान तेजें तें गवणेपण जमना. ताका लागून तेणें कितें तरी आपल्याल्या संवसाराक मदत जावची म्हणून हो धंदो तो एक पार्ट टायम हें करता. तो फायद्याकच म्हूण न्ही, लोकांकूय बरो वेपार मेळटा आनी ते गेले कितें तरी तितूंतल्यान 4 पयशे मेळटा. आता ग्रामीण भागान हेजी सान्नीची रेट जवळ जवळ 250-300 अशी आसा शहरांनी. तेन्ना हांगा एक 200 रुपयान मेळटा. 200 रुपयान कोणी व्हरपा येले जाल्यार सहज उपलब्ध मेळटले. ते गेले कितें आसा बाजाराक पळय सान्नी मेळटली आनी तेजी सान्नी हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. हें तुमकां तरी तुमी भोंवता थंय पळयलां आसतलें. पूण ह्यो सान्नी तुका बाजारांत तशी मेळपाकूच शकना. इतकी बरी सान्नी तेगेली आसता हें हांव सांगूंक शकता. ह्यो पारंपारीक सान्नी करपाक खूब कश्ट लागता. त्यो करपाची एक कळाशी आसता. भाटात पडिल्ल्या माडाच्या चुट्टाचे हीर काडप, हे हीर तासप, हीर तासले उपरांत ते सुकोवप आनी उपरांत ताची सारण विणप अशी पुराय प्रक्रिया. माडाची चुट्ट पडली ना ते हीर काडटा, तासता आनी मागीर बांदता. हांगा माडाची चुट्ट कुळागरांत पडटा ती हाडून तुमी ती हीर काडटा आनी तासता आनी मागीर बांदता. मागीर कशें बी बांदप आसता हें? ते गुता पडली फाती घालप तेजी. फाती घालप. फाती घालप मागीर दोरयेन मागीर बांदप आनी घट करप. कितली वर्सां जाली तूं हें करता? खूब वर्सां जाली. जातली 20 वर्सां? हय जातली. आनी ते पयलीं कमी करी आतां चड करता म्हणजे हांव. आनी हे तूं सान्नी तयार करतकीर तुका सोंपता त्यो? हय वता कोण येवन न्ही घरा कडेन वता येवन. तूं घरा कडेन कशी दिता तांकां? 2 जाणी 3 चुट्टां येता सारके. 3 चुट्टांची हीर जाय. बरें जोड आसा ना थोडे पाट बीन हाडल्यार माल लागता. पयलीं गोंडवाक काम करता. गवंडी काम करी आनी तितून जोड वेवसाय म्हणून वो करतालो. हय जोड धंदो. ते एकटे आसताले न्ही घरा कडेन. आनी हे सान्नी विणपाक तुजी बायल बी आतां मागीर काम सोडलें. सान्नी विणपाक बायल बी सहकार्य करता? हय बायलो बी हीर बी तासून दिता तुका? हय दोगांय करता. दोगांय लागून करता. दोगांय घोव बायलांनी सान्नी विकून घर चलयलें, भुरग्यांक शिक्षण दिलें. चलयेचें शिक्षण पुराय जालां, मात आजून खंय नोकरी ना. कित्याक एकल्या कडेन जायना न्हू. तो फक्त म्हाका तासून दिता. बांदपा तेज्या हातीच्यान जायना म्हणून हांव बांदता. आनी खरेंच हांवें म्हगेल्या धाकल्या चेडवा शिक्षण हे सान्नीचेर दिलां. भागना गरज म्हणून. म्हणजे चेडवा हे सान्नी विणून तुमी शिक्षण केलें न्ही? हय शिक्षण दिवन लास्ट ताका सर्वीस मेळ्ळी ना. गव्हर्मेंट कितली शिकला ते? 15वी. 15वी शिकला न्ही? मागीर ताका लग्न केलें. तरी जायना म्हणून मदीं सोडलेलो. तरी त्या लोकांनी सांगलें आमी व्हरता तूं सान्नीत बांदूत म्हणून. म्हणटा मागीर ते परत तयार केले. मदीं सोडलेले आहे कित्याक जायना न्हू आतां जाणटेपणा अशें म्हणून. पूण आतां बांदता. कितले कोण येयल्ले म्हणून हिशोब धरिना न्हू आमी. पूण जाता 200-300? हय 200-300 जाता. सद्याक म्हाजे कडेन 25 तरी आसतली. जर तुम्ही खंयचीय गजाल कश्टान आनी प्रामाणीकपणान केली जाल्यार मरण ना. धार बांदोडे सातेरी मळ निरंकालचो हो सोनू गांवकर हे ताचें एक बेस बरें उदाहरण. सान्नी विकून ताणें संवसार उबो केलो, भुरग्यांक शिकयली, मात तांचे शिकिल्ले चलयेक आजून नोकरी ना. ताचे शिकिल्ले चलयेन होच पारंपारीक वेवसाय आधुनीक पद्दतीन फुडें व्हेलो जाल्यार तें शक्य आसा, मात ते खातीर जाय ती इत्साशक्ती आनी कश्ट करपाची जिद्द. कोणाक जर सान्नी जाय जाल्यार सोनू गांवकरा कडेन हांगा तयार केल्ली सान्नी आसा. आयज तेजे कडेन जवळ जवळ 25 सान्न्यो रेडी आसा. आतां तुमी पळयता की आतां तेणी कशी हीर तासता आनी कशी कितें करता. ताका एक सान्न बांदपाक खुबश्यो राटावळ्यो करच्यो पडटा. गोमंतक TV खातीर सातेरी मळच्यान एकनाथ खेडेकर.